नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका गयाना देशान भेटयलो अवॉर्ड ऑफ एक्सिलन्सी भोवमान. आज गयानाच्या संसदेंत खासा सत्रांत करतले उलोवप. भारताचे नवे नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ती हांणी पद आनी गोपनीयतेचो घेतलो सोपूत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हजेरेंत नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रपती भवनांत जाली कार्यावळ. प्रसार भारतीन इफ्फी मजगती आपले ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्साचे केले अनावरण. भुरगीं आनी तरणाट्यां सयत समाजांतल्या सगळ्या वर्गाक कंटेंट दिवपाची आसा संकल्पना. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचो दर्शन सुवाळो आयज सावन जालो सुरू. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सुवाळो सुरक्षीत करपाची दिल्या गवाय. आनी राज्यभर वेगवेगळ्या जातींच्या जनावरांची संख्या, जात, पिराय आनी लिंग हाची म्हायती दिवपी 21व्या पशुधन जनगणनेची जाली मंत्री निळकंठ हर्णकर हांच्या हस्तुकी सुरवात. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपल्या गयाना देशाच्या भोंवडेर थंयच्या संसदेच्या खासा सत्रांत उलोवप करतले. संवसारीक कूटनीती संपर्कांत हो एक म्हत्वाचो पावंडो थारतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 14व्या फावट विदेशी संसदेंत उलोवप करपाचे आसात. विदेशी संसदेंत सगळ्यांत चड फावट उलोवप करपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पयलेच जावन आसात. हे आदी मनमोहन सिंग हांणी 7 फावट, इंदिरा गांधी हांणी 4 फावट, जवाहरलाल नेहरू हांणी 3 जाल्यार राजीव गांधी आनी अटल बिहारी वाजपेयी हांणी प्रत्येकी 2 फावट विदेशाच्या संसदेंत उलोवप केलां. प्रधानमंत्री हांणी 2016 तशेंच 2023 वर्सा अमेरिकन काँग्रेसीच्या जोड सत्रांत लेगीत उलोवप केलां. मजगतीं गयानाचे राष्ट्रपती इरफान अली हांणी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां राष्ट्राचो सर्वोच्च भोवमान ऑर्डर ऑफ एक्सिलन्स प्रदान केलो. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कठीण परिस्थितींत लेगीत गयानाक मदत करून मनीसपणाचें एक उदाहरण दिलां अशें गयानाचे राष्ट्रपती इरफान अली हांणी प्रधानमंत्र्यांची तुस्त करतना सांगलें. The greatest test of any human being, the greatest test of any member of the human family is to give of their very little when they are most in need. And Prime Minister Modi has fulfilled this test with distinction during the COVID-19 pandemic, when they gifted this region 500,000 vaccines, when India itself was rallying to meet their own needs. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका खासा व्हिडिओ संदेशांत गयाना देशाच्या प्रवासांतल्या अणभवाविशीं खोस उक्तायली. कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है. हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे. आज नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनांत आयोजित एका कार्यावळींत भारताचे नवे नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ती हांणी पदाचो सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. के संजय मूर्ती हांची ऑगस्ट 2020 वर्सा पदभार सांबाळिल्ले आदले सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हांच्या जाग्यार नेमणूक जाल्या. हे आदी संजय मूर्ती शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागांत सचिव म्हूण काम सांबाळटाले. हिमाचल प्रदेश केडरचे 1998 पेजीचे 1989 बॅचीचे संजय मूर्ती हे IAS अधिकारी जावन आसात.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी केंद्रीय बँकेच्या उच्चस्तरीय नीती संबंधान आज उलोवप केले। या वेळार देशांत आर्थिक स्थिरताय दवरपा हेतान 3 मुखेल वाठारांनी लक्ष केंद्रीत करप गरजेचे आसा अशें शक्तिकांत दास हांणी सांगले। संवसारीक पावंड्यार सुरू आशिल्ले युद्ध आनी हेर संकश्टांच्या फाटभुंयेर म्हारगाय वाडल्या अशें तांणी नमूद केलें। तशेंच मुद्रास्फीती आनी उदरगत हांच्या भितर समतोल दवरपाची सुचोवणी तांणी दिली। Areas of policy making and implementation. These 3 areas which I am going to focus on, they include 1. Balancing inflation and growth, 2. Monetary policy communication, and 3. Crisis management. The period since the onset of the pandemic is an example of how the Reserve Bank of India could effectively maintain balance between price stability and growth within the space provided by the flexible inflation targeting framework. Effective fiscal monetary coordination was at the core of India's success in the face of a series of adverse shocks. गोयात यंग फिल्म मेकर्स द फ्युचर इज नाव ह्या संकल्पनेचेर 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे गोयात काल दिमाखांत उक्तावण जालें। वेगवेगळ्या मनरिजवण कार्यावळींनी सजिल्ले आनी संवसारभरांतल्या नामनेच्या चित्रपट व्यक्ती आनी सिनेमा मोग्यांच्या उपस्थितींत इफ्फीचो उक्तावण सुवाळो जालो। अंदू इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक बॉलिवूड तशेंच दक्षिणेंतल्या नामनेच्या चित्रपट कलाकारांनी आपली छाप कार्यावळीचेर सोडली। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक भारतीय सिनेमांतल्या नामनेच्या व्यक्तींचो भोवमान जालो। उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इफ्फी आनी गोंय हे पर्यायवाची जाल्यात अशें सांगलें। दो 2004 से 2024 तक 20 साल से ईफी गोवा में सेलिब्रेट हो रही है। एक्स चीफ मिनिस्टर और एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर जी पर्रिकर हैव ब्रॉट ईफी टू गोवा और अभी ईफी और गोवा एक दूसरे के हो गए। कोई गोवा को याद करता है तो ईफी याद आती है और ईफी को याद करता है तो गोवा आ जाता है। हमेशा के लिए ईफी ने गोवा को बहुत कुछ दिया। द ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये गोवा को पहुंचाया है। इतना सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है और ऑलवेज आई वेलकम्स द इंटरनेशनल एंड नेशनल guests, those who are coming specially for this IFFI, especially the directors, actors, actress, those who are coming to see the movies, to see the IFFI, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। IFFI हमारे लिए खास है, सबके कैलेंडर में हमेशा के लिए IFFI रहता है और ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा में क्रिएट हो रहा है वो IFFI के कारण ऑलवेज वी अपग्रेड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा। ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावंक शक्य नाशिल्ले केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आभासी प्रणाली वरवीं संदेश दितना फिल्म क्षेत्राच्या उदरगती खातीर IFFI हो एक म्हत्वाचो मिलाचो फातर थारला अशें सांगलें। Friends, IFFI, as we call it, has become a very important milestone in the development of film industry in India. We in India at this point of time are very much focused on developing the content creators economy. We have a very vibrant creators economy where people are coming up with very innovative content showcasing some of the rich heritage of India, the cuisines of India, the culture of India, some of the gems of Indian language and literature are being presented by the content creators in very interesting ways. So we believe that with the addition of technology and the development of the creators ecosystem, India can play a major role in the way the creators economy is shaping up. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दक्षिण आशियातल्या प्रीमियर बाजाराच्या 18व्या आवृत्तीक सुरुवात झाली। या फिल्म बाजारात आकांक्षी फिल्म निर्मात्यांक आणि स्थापन जाल्ल्या उद्योग व्यवसायिकां खातीर सिनेमाच्या फुडाराक जोडपाक आणि फुडें व्हरपाक एक गतिशील मंच दितात। माहिती आणि वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी इफ्फी फिल्म बाजाराचे उक्तावण करतना विक्रमी 1500 परस चड नोंदणी जाल्ल्याचे आणि 10 परस चड मंडपाच्या उपस्थितीचेर भर दिलो। या वेळार उलयतना कल्पना सादर करप ते डील सुनिश्चित करप मेरेन फिल्म बाजार उद्देगाच्या सगळ्या पावण्यार उद्देजकांक आदार दिता अशें तांणी सांगलें। I can safely say that this is possibly the biggest film bazaar now in the entire South Asia, and I'm sure with our content going outside now, with the help of various OTT platforms, etc., this time it will indeed be a great opportunity for many of the young filmmakers to show their products. I'm told that you have a lot of country pavilions. More than 10 countries are represented. There are state pavilions. There are pavilions made by tech giants. You have Google trying to pull me in. You have Netflix trying to pull me in for something. So I mean, all that is good happening, and I'm sure a lot of these products will even reach some of these platforms as well. काल गोंयांत जाल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रसार भारती वतीन तांच्या OTT प्लॅटफॉर्म वेव्साची औपचारीक सुरवात जाली। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवा खातीर वाडट्या मागण्याक पाळो दितना वेव्स आधुनिक डिजिटल ट्रेंड आपणावन आदल्यो यादी जिवीत दवरपाचो प्रसार भारतीची एक मोहीम जावन आसा। वेव्साचेर रामायण, महाभारत, शक्तिमान तशेंच हम लोग सारकी दूरदर्शनावेली आदल्यो नामनेच्यो मालिका प्रसारीत करतले। वेव्साच्या माध्यमांतल्यान प्रेक्षकांक भारताच्या सांस्कृतीक आणि भावनीक दायजाकडेन जोडपाचो ध्येय आसा। तशेंच देशाच्या खाची कोनशांनी पावन साबार वयोगटाच्या प्रेक्षकांक संपूर्ण मनोरंजन दिवपाचो प्रसार भारतीचो उद्देश जावन आसा अशें प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी सांगलें। जब ये मिले तो प्रसार भारती भारत के लोगों को इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ प्रदान करते रहें। ये हमारा उद्देश्य है कि हम हर उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहें जहां पर कि ऑडियंसेस हैं। ऑडियंसेस जब मीडियम वेव पे थी तो वो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते थे, FM ब्रॉडकास्ट आए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, इसके बाद फ्री डिश और सैटेलाइट के माध्यम से ब्रॉडकास्ट आए। तो अब चूँकि डिजिटल से हमारी ऑडियंसेस काफ़ी कुछ कंटेंट प्राप्त कर रही हैं, तो ये उचित ही है कि प्रसार भारती भी डिजिटल डोमेन में प्रवेश करे और इसके माध्यम से भारत भर में जो हमारे शहरों में, गाँवों में, सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन तक अपना कंटेंट पहुंचा सकें, और जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अन्य देशों में हैं, जो भारत में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो पूरी दुनिया में हैं, उनको भारत के समाचार, हमारी जो हिस्टोरिकल आर्काइव्स हैं, हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, हमारे नए प्रोग्राम्स, हमारी फिल्म्स, गेम्स, ई-शॉपिंग, सब कुछ एक पैकेज में उपलब्ध कराएं। प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी नवो OTT प्लॅटफॉर्म सुरू करपा फाटली संकल्पना फक्त डिजिटल मळार सुरक्षीत कंटेंट हाडप इतलेंच न्हय तर भुरगीं आनी तरणाट्यां सयत समाजांतल्या सगळ्या वर्गांक कंटेंट दिवप हें आसा अशें सांगलें।
राष्ट्रीय प्रसारक भारतीचो OTT प्लॅटफॉर्म वेव्स सुरू केले उपरांत दुसऱ्या दिसा आयोजित पत्रकार परिषदेत ते उलयताले. Our duty to bring a platform where we could bring clean, healthy family entertainment on a platform which is accessible to all. Simultaneously, the endeavor was not only to bring a clean and healthy family entertainment on a digital platform which is accessible to everybody, also bring news platforms, like we have news channels on that OTT platform, almost more than 40, all the prominent news channels on that digital platform. Something for kids, games platforms on that OTT. Something for youth, current affairs programs. Something for all sections of the society. And above all our archives are there. The programs, the serials that we have grown up with, we have seen them, while during our childhood, our youth. They're available. And people used to search for those programs, and we have brought all those programs in our archive sections on the Waves OTT platform. प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी चडांत चड लोकां मेरेन पावप ही OTT प्लॅटफॉर्माची सुरू करपा खातीर प्रेरणा आसा अशें सांगलें. Over the years, as we moved from radio to TV and then multiple improvements in the broadcast technology, we started with one channel, then there was a DD Metro and other things, and then private channels and all. So gradually, as the audiences moved to a newer platform, the necessity for the public service broadcaster to be present on those platforms is there, because our role is to take information to the audiences, whether it is news, whether it is entertainment, whether it is education, all kind of content. So we have to be present on all the platforms where the audiences are. And today, if a large and growing number of audiences are going to the digital platform to consume content, then of course it is incumbent upon us to also be present on the digital platforms so that we can keep reaching the audiences. The second part is that as part of as our public service broadcasting role mandates, that we have to make information and content available to people across the length and breadth of our vast country. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजित डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब हांच्या 125व्या जयंती उत्सवाचे उक्तावण केले. हे कार्यावळीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांच्या सयत हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. तशेंच कार्यावळीत संस्कृती मंत्रालया वतीन डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब हांचे जिवीत आनी दायजाचेर आदारिल्ली एक प्रदर्शनी आयोजित केल्ली. कार्यावळीत उलोवप करतना डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब हांचे जिवीत साबार पिळग्यां खातीर प्रेरणा दिवपी आसा अशें राष्ट्रपतींनी नमूद केलें. स्वतंत्रता सेनानी, नवभारत के निर्माताओं में से एक, भारत माता के सपूत, उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ. यहाँ प्रस्तुत की गई डॉक्टर मेहताब के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक और शॉर्ट फिल्म शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत है. यहाँ कविवर राधानाथ राय के प्रेरक गीत सर्वे सांग जननी भारत धरणी का जो गायन किया गया है, मधुर संगीत, इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ. हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओपनिंग सॉन्ग के हिसाब से इसको हम गाते थे, इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। OTT पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। 20 येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचो दर्शन सुवाळो आयज सावन सुरू जालो। सकाळी पयली प्रार्थना जाले उपरांत धार्मीक पद्दतीन सेंट फ्रांसिस झेवियर हांची पवित्र कूड आशिल्ली कॅस्केड बेसिलिका चर्ची सावन सेंट कॅथेड्रल चर्चींत व्हेली। ह्या सुवाळ्यांत फादर फिलिप नेरी आनी 10 हेर बिशपांनी बिशप अनिल कुटो हांकां सुवाळ्यांत सहकार्य केलें। 50 संगीतकार आनी गायक हांच्या पंगडान फादर रोमियो मोंतेरो हांच्या सयत उक्तावण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचें दर्शन 45 दीस म्हळ्यार आयज सावन 5 जानेवारी 2025 मेरेन भौसा खातीर उक्तें आसतलें। उत्तर गोयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पत्रकार परिशद घेवन राज्य पुलीस दळ पोरणा गोयच्या चर्च वांगड्यां सयत तशेंच सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीच्या दर्शन सुवाळ्याच्या आयोजकां बरोबर काम करून हो प्रदर्शन सुवाळो सुरक्षीत आनी यशस्वी करपा खातीर वावुरतात अशें स्पश्ट केलें। November 21st to January 5th. During this time period, we expect a large number of people to attend and come to Old Goa. Keeping in mind all the security related concerns, we have put in place an elaborate security arrangement. This arrangement has been put by police headquarters. And it consists of 3 broad dimensions. One is the inside the venue, which is being provided by the security unit. Then the traffic police has drawn up elaborate traffic arrangement plan, and the district police is going to provide all police related arrangements around and also inside the venues. In total, around 1,000 police personnel will be doing duty from the district police. देशभरात 5 वर्सांनी एक फावट जनावरांची जनगणना जाता। राज्यभर वेगवेगळ्या जातींच्या जनावरांची संख्या, जाती, पिराय आनी लिंग हाचे विशीं तपशील दिवपी पशुधन बेटाचो हो मुखेल स्तोत्र आसा अशें पशुपालन आनी पशुवैजकीय सेवा मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी 21व्या पशुधन जनगणनाची सुरवात केले उपरांत तांच्या चेंबरान आयोजीत पत्रकार परिशदेंत सांगलें। सहकार खात्या वतीन शिरोडा हांगा 71व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या निरोप सुवाळ्याचें आयोजन जालें। ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, खासा सोयरे म्हणून भारत CSRचे डॉक्टर साजिद सय्यद, राज्य सहकार क्षेत्रातले हेर वांगडी तशेंच थळावे पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी स्मार्ट शिरोडा प्रकल्पाची सुरवात जाली। ह्या कार्यावळी वेळार सहकार खात्या वतीन सहकार भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्ताराम देसाय हांकां तशेंच महिला सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रतिमा धोण हांकां सहकार श्री पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो।
उपरांत उत्कृष्ट सहकारी संस्थेचो पुरस्कार केपे हांगच्या आदर्श सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांका भेटयलो। तशेंच हेर सहकारी बँक आनी आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचो भोवमान जालो। ह्या वेळार उलयतना सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सहकार क्षेत्रातल्या सगळ्या भागधारकांनी एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा सांगले। खाते जे आसा पळय न्ही ते गोंयच्या उदरगती खातीर वावुरता। ताजे खालोखाल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तेय बी आपल्या गोंयच्या उदरगती खातीर वावुरता। सहकार क्षेत्र जे आसा पळय न्ही तातूंत भितर आज जवळ 1000 सहकार संस्था ज्यो आसा पळय त्यो सभेक आसात। वेगवेगळ्या प्रकारच्यो सहकारी संस्था। हे सहकार क्षेत्राचे आज टर्नओव्हर पळयलो जर जायत सरकाराचे तातूंत मोठे पैशांचे योगदान आसचें ना। आसूं एखादी 4 कोटी 5 कोटी 10 कोटी पूण सहकार क्षेत्राचो टर्नओव्हर जो आसा पळय न्ही वर्साचो तो आज जवळ 11,000 कोटीचे समान आसा। 11,000 कोटीचो टर्नओव्हर जो सहकार क्षेत्रांतल्यान जाता। हांव तातूंत नांव घेवं वचना, हांगसर म्हणजे प्रकाश वेळीप आयिल्ले तुगेले सहकार क्षेत्रांत काम करपी जांचे कडेन तांची सोसायटीचें नांव आदर्श सोसायटी जी आसा पळय न्ही तातूंतल्यान हजारांनी कोटीचो टर्नओव्हर। आमचे गोवा डेअरीचे हांगसर चेअरमॅन आयिल्ले आसात, म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटर आयिल्ले आसात। तांचे कडेन VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या 37व्या फाट्याचे उक्तावण दिवचले जाले। ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, दिवचल नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष दीपा पळ, संस्थेचे अध्यक्ष दुर्गादास गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी सहकार क्षेत्रांत वावुरतना प्रामाणीकपणां खूब म्हत्वाची आसा, जाका लागून सामान्य जनते बरोबर विश्वासाचें नातें घडोवन हाडपाक मजत जाता अशें सांगलें। तुम्ही तुमची बँक चलयतना अशें पळय की साध्या मनशाचो खंयच्याय मनशाचो प्रत्येक मनशाचो घामाचो पयसो आसता कोणाचो। सी टू दॅट त्या मनशान जेन्ना तुमच्या बँकेन पयशे दवरले इट इज इन द बेस्ट हँड। ही तुमी जर ट्रस्ट क्रिएट करशात आनी आमच्या गोव्यान न्ही मार्केटींग बी तशें व्हडलें चलना। वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट पब्लिसिटी। तुमी पळयल्यार गोंयांत व्हडले कॉर्पोरेटिव्ह म्हणजे कॉर्पोरेट सेक्टर चलना, कॉर्पोरेटिव्ह न्ही कॉर्पोरेट सेक्टर चलना। कित्याक गोव्यान वर्ड ऑफ माउथ खूब आसता। तूं हांगा हांव आतां कितें उलयलें न्ही हांव भायर सरच्या पयलीं कळलेलें आसा, कोणाक लेसनय गावचो तो गावल्लो आसा, कळ्ळें न्ही। सगळे इमिजिएटली घडये आसलें आमचे गोव्यान आसता। सो त्या खातीर तो विश्वास लोकांचो। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणेर तापमान 21.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां गयाना देशांत भेटयलो अवॉर्ड ऑफ एक्सिलन्स भोवमान। आज गयानाच्या संसदेत खासा सत्रांत करतले उलोवप। भारताचे नवे नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ती हांणी पद आनी गोपनीयतेचो घेतलो सोपूत। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हजेरेंत नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रपती भवनांत जाली कार्यावळ। प्रसार भारतीन इफ्फी मजगतीं आपले OTT प्लॅटफॉर्म वेव्साचें केलें अनावरण। भुरगीं आनी तरणाट्यां सयत समाजांतल्या सगळ्या वर्गांक कंटेंट दिवपाची आसा संकल्पना। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचो दर्शन सुवाळो आयज सावन जालो सुरू। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सुवाळो सुरक्षीत करपाची दिल्या गवाय। आनी राज्यभर वेगवेगळ्या जातींच्या जनावरांची संख्या, जात, पिराय आनी लिंग हाची म्हायती दिवपी 21व्या पशुधन जनगणनेची जाली मंत्री निळकंठ हर्णकर हांच्या हस्तुकी सुरवात। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।